रुटा भायल्या गाड्यांक मान्यताय दिल्यार केपेच्यान ट्रकांची येरादारी करप कुस्तार जातले। सद्याक आसा तेच परिस्थितीन ट्रकाची येरादारी व्यवस्थित जाता, मात चड ट्रक घेतल्यार ट्रक धन्या बरोबर रस्त्याची परिस्थिती बिकट जातली म्हण कुडचडेंचे ट्रक धनी सांगतात। मंगळारा ट्रक धन्यांनी आमदार निलेश काब्राल हांची भेट घेतली। आर्टिक स्कुवा खातीर कुडचडेच्यान मयूर नायक। हालीं तारकारा आमगे मायन स्टार्ट जाले कांवरे आनी तेमी नंबर दिवं रुटा गाड्यांक पयलीं नंबर दित म्हण सांगलेलें। सो आमी नंबरा लागून एप्लिकेशन बीन सगळी दिली, आमकां ओरिजिनल आरसी बुक बीन हाड म्हण सांगलें। तेमी नंबर दिवपाक कांयच आवाज करना। मागीर ते करता करता सगळी भायली गाडयो घेवपाक लागले। सो आमी तांकां एक एप्लिकेशन हें करून दिलें की रुटाच्योच गाडी आहा ती घेवपाच्यो, भायली घेवपा न्हू म्हणून। सो किटला, नाकेरी, बेतला हेमी एप्लिकेशन दिल्ली आनी ते डिमांड करपाक लागले आमी घेवपाक जाय म्हणून। आमी तांकां ओपोज केलो आनी मॅनेजराक प्रेस केलो की ते घेवपाक ना, कित्याक त्यो एक सायडीच्यान येयले दुसरी सायडीच्यान रुटाक कितली गाडी जातल्यो आनी केपेच्यान तो रूट जो आहा न्हू खूब गाडी चलपा सारको रूट ना। तेमी ते कलेक्टराक गेले, कलेक्टरान अशी ऑर्डर काडली की त्यो गाडी घेवच्योच पडटा म्हणून। आमी तांकां सांगलें कित्याक घेतले, आमी जेन्ना बॉक्सायडी गेल्ले तेन्ना आमकां ते कसलेच प्रिफरन्स दिवना। कलेक्टराक पासून जाले तांकां घेवची म्हणून ऑर्डर जाली, पूण तरी आसतना तेमी आमकां घेवना आनी ते डेली 2-2 ट्रीप मारताले आनी भायली गाडयां कोणाक एक पासून एक टायमार सारकी मेळना आसली। आतां कलेक्टर हें म्हणटा तांकां घे म्हणून, ताका लागून आमी लास्टाक आमदाराक पळयले सावड्डे निलेश काब्राल की आमकां हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक। आमदारान ऑलरेडी तेजेर सगळी उलयलां आनी कलेक्टराक बीन सांगलें की ती ऑर्डर जावपा ना म्हणून सांगल्या आनी आमकां एश्युरन्स दिला की रुटा आहा त्योच गाडी चलतल्यो। कित्याक आतां पयलीं 200 गाडी फाटली दिसान 200 ट्रीप भरताले, आतां सद्या 120 ट्रीप भरता। आमकां एकट्या दिसा एक ट्रीप मेळटा, कोणाक मेळना। हे परिस्थिती समज त्योय गाडी येयल्यो जाल्यार आमकां 2 दिसा एक ट्रीप मेळटली। आमचे आतां मायनिंग चलतना आमच्या रुटान पयलीं चलताल्यो गाडयो त्योच दवरच्यो आनी रुटाची भायली घेवची न्हू। जर त्यो गाडी घेतात न्हू, सांगे मतदारसंघाच्यो कितकी लागतात गाडी न्हू त्यो सुद्दां घेवच्यो। पूण आमी हे मागणी घेवन येयल्ले की आमकां त्यो रुटा भायली गाडी नाकात म्हणून। पूण आमचो आमदार कुडचड्या आमदारान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा तुमचो प्रॉब्लेम तुमकां कांय जावना, जशी गाडी रुटार चलतात पळय न्हू त्योच चलतल्यो गाडयो आनी भायली गाडी घेवची नात म्हणून। कलेक्टरान ऑर्डर काडला खंय अशी की रुटाची जो भायली गाडी आसा पळय नाकेरी, बेतलां, बाळ्ळी, कुंकळेची आसा थंय आनी मामलेदारान दोगांनी मेळून ऑर्डर काडला की तेमची त्यो 140 की 150 कितें गाडी आसात त्यो घेवच्यो म्हणून। पूण त्यो आमकां गाडी नाकात। जर गाडी तितक्यो घेतल्यो जाल्यार रस्त्यार मॅस जातलें आनी कोणाक सारकी कामूच जावची ना। आतां सद्या आमकां 2 दिसांनी एक ट्रीप मेळटा। जशें वरां आमकां फक्त एक वराक मायनींतल्यान 15 गाडी सुट्टात। ते तशेंच जर चालू उरलें जाल्यार आमकां 2 दिसांतल्यान एक ट्रीप सुद्दां मेळपाक मुश्कील जातली आनी आमकां लास्ट सिजन एंड काबार जातना आमकां कामाक आमकां खूब त्रास जातले आनी आमकां ड्रायव्हरांक बी खूब प्रॉब्लेम जातलो पेमेंट बी दिवपा लागून। तेन्ना आमची एकूच मागणी आसा, आमकां रूट सोडून भायली खंयच्योच गाडी घेवची न्हू। पात्रांव ह्या रस्त्या इतली कॅपेसिटी ना गाड हाडून गाडी घालपाक। आमच्या तिलामोळ सायडी आमकां हेच मेळना, क्रॉस करपाक मेळना लोकांक सद्या पयलीं सद्या नाक्यार आनी कितें जालें जाल्यार हें आमकां मॅस जालें सगळें। मुगे इतलेंच सांगपा म्हळ्यार तुमकां रस्तो सांबाळ्या, रस्त्याचेर सांबाळ्या सगळें ट्रॅफीक कडेन आसतें बरें चलता, आतां सुशेगाद चलता, आसतेशें आसलें आतां आनी घेयना काय आनी गाडी घेवन थिंगा हें करना काय, कंजेस्टेड करना काय थिंगा। ते कंजेस्टेड जालें जाल्यार आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी गेले काबार लोक सगळे गेले आनी रावसपा नाय। केपेंच्यान आमकां मायनिंगा लागून जायतेच प्रॉब्लेम आसले, जायते लोकांचो अपोज आसलो कित्याक तो पब्लीक रोड आसलो आनी पब्लीक रोडा इतली कॅपेसिटी ना की मायनिंगात जायत्योच गाडी चलपाच्यो। आतां आमकां वरां 15 गाडी सुट्टाय आनी आमी केपेंच्या लोकांक कन्विन्स करून हो ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आसा। आनी जरी तर फाल्यां सगळी गाडी हाडल्यो आनी एक्सिडेंट जालो जाल्यार हो ट्रान्सपोर्ट परत बंद जातालो। त्या पासत म्हागे एकूच मागणी आसा, जो पर्यंत सारकें चालू जायना तो पर्यंत भायली गाडी घेवची न्हू।